देव बरो दीस देव भुरग्यानो आमचें गोंय ही कविता तुमी शिकली न्ही। कितलें सोबीत सुंदर आमचें हें माणकुलें गोंय। माणकुलें म्हळ्यार धाकटुलें। सगळ्या राज्यां परस आमचें गोंय धाकटें। तर अशा ह्या आमच्या गोंयचो वाडदीस लागीं पावता। केन्ना खबर आसा तुमकां? 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा आमचें गोंय मुक्त जालें। ताच्या पयलीं गोंयान कोणाची राजवट आशिल्ली खबर आसा? गोंयान कोण आशिल्ले? पुर्तुगेज। गोंयान पुर्तुगेज आशिल्ले। जायतो काळ ते हांगा रावले। 450 वर्सां ते हांगासर गोंयान आशिल्ले। तांकां धांवडून घालपाक जायते लोक मुखार सरले आनी ह्या कामांत दादले तशे बायलोय आशिल्ल्यो। बायलो चड ना पूण थोड्यो आशिल्ल्यो। तांकां धांवडून घालप हें काम व्हडल्या धाडसाचें आसलें। धाडसाचें म्हळ्यार भियेनासतना फुडें सरप। ह्या सुटके झुजाच्या मदीं न्ही तांकां धांवडून घालपाक झगडपाक एक बायल आसली। एक नामनेची बायल। नामनेची म्हळ्यार नांवांच ती। आनी ते बायलेचें नांव आशिल्लें मित्रा बीर। हो जो तुमकां पुस्तकान फोटो दिसता पाठान न्ही ती मित्रा बीर। ही मित्रा बीर लग्ना पयलींची मित्रा काकोडकर। लग्ना पयलीं तिचें आडनांव काकोडकर आशिल्लें आनी लग्न जातकूच बीर ह्या घराण्यान ती लग्न जालें आनी तिचें आडनांव बीर जालें। तर मित्रा बीर 1954 वर्सा तिणें व्हड नामनेचे सुटके झुजारी पिटर आल्वारीस, पुंडलीक गायतोंडे, पांडुरंग मुळगांवकर आनी एंथनी डिसोजा हांच्या फुडारपणा खाला गोंय सुटके झुजांत उडी घेतली। ती तांच्या वांगडा रावली। तांच्या वांगडा ती जॉयन जाली। तांच्या बरोबर झगडपाक एक बायल मनीस ह्या सुटके झुजांत बरो वांटो घेतलो। ती एक धिरवंत बायल आशिल्ली। ती कोणाची पर्वा करिनाशिल्ली, कोणाक भियेनाशिल्ली अशी ती धिरवंत बायल आशिल्ली। कोण ती? मित्रा बीर। गांवांनी भोंवन तिणें बायलांचें बळगें एकठांय केलें। ती गांवांनी भोंवली। तिणें बायलांक फुडें काडलीं आनी ती बायलांच्या पंगडाची मुखेली जाली। मुखेली म्हणल्यार फुडारी। 16 एप्रील 1955 दिसा मित्राबायच्या मुखेलपणा खाला बायलांचो व्हडलो सत्याग्रह जावपाचो आसलो। सत्याग्रह म्हणजे सत्या खातीर झगडप, सत्या खातीर आग्रह धरप, कोणाक मारिनासतना झगडप तो सत्याग्रह। असो सत्याग्रह कोण करतालो खबर आसा तुमकां न्ही? गांधी। पुर्तुगेज सरकाराक हें कळटाच ताका चिंता जाली। एक बायल मनीस फुडें सरल्या हें पुर्तुगेज सरकाराक कळ्ळें आनी ताका खंत जाली। चिंता म्हळ्यार खंत जाली। 28 मार्च 1955 दिसा ताणें तिका आनी तिच्या सांगात्याक धरून बंदखणींत घाली। पुर्तुगेज सरकारान हो सत्याग्रह जावच्या पयलींच केन्ना जावपाचो आशिल्लो तो 16 एप्रिलाक न्ही ताचे पयलींच 28 मार्चाक तिका आनी तिणें ज्यो बायलो फुडें काडिल्ल्यो त्या बायलांक धरून पोर्तुगेज सरकारान तांकां बंदखणींत म्हळ्यार जेलींत घाली। पणजे बंदखणींत आसतना आजेन मोतेरू नांवाचो पुर्तुगेज पोलीस जो कोणाकूच भियेनासलो तो मित्राबायक सामकोच भियेतालो। तांकां बंदखणींत घातली न्ही थंय एक पुलीस आशिल्लो ताचें नांव आशिल्लें आजेंत मोतेरू। ताका सगळे लोक भियेताले, ताचें नांवूच आयकल्यार भियेताले। तो कोणाकूच भियेनाशिल्लो पूण ह्या मित्राबायक मात तो भियेतालो। हे बायलेक मात तो भियेतालो आनी तो सदांच म्हणटालो हे बायलेचेर कडक नदर दवरूंक जाय, हेजेर सारकें हिका पळोवपाक जाय। 19 ऑगस्ट 1959 दिसा तिका ख्यास्तीन सूट मेळून ती सुटली। जेलीनसून केन्ना सुटली ती? बंदखणींतसून 19 ऑगस्टाक ती सुटली। ख्यास्त म्हळ्यार शिक्षा। तिची शिक्षा थोडी केली, सूट दिली म्हळ्यार थोडी केली। बंदखणींतल्यान सुटून येतकच तिणें आपलें काम नेटान चालू दवरलें। बंदखणींतल्यान सुटून येतकूच भिवून ती वगी बसूंक ना। तिणें आनीक कामाक नेट केलो आनी नेटान काम आपलें चालूच दवरलें। बायलांची उदरगत करूंक
तांकां फुडें काडप हें काम तिणें आंगार घेतलें. आतां बायलांक फुडें काडूंक जाय, तांची उदरगत जावपाक जाय. आदल्या तेंपार न्ही, आतां तुमची मम्मी बी कामाक वयता आसतली थोड्यांची न्ही, तशी आदीं वचनाशिल्ली. तर तांची उदरगत हे मित्राबायन केली, बायलांक फुडें काडली कामां करपाक. सुटके झुजांतलें काम वेगळें आनी सुटके उपरांतचें वेगळें. समाज सेवा आनी शिक्षणीक मळार तिणें आपलें जिवीत ओंपलें. सुटके झुजांतूय तिणें काम केलें, ताच्या बरोबर झगडली आनी हेंय बी काम केलें. समाज सेवा म्हणल्यार सोशल वर्क. शिक्षणीक मळार तिणें आपलें जिवीत ओंपलें, म्हणल्यार सगळें जिवन तिणें शिक्षणाच्या हेजेर सोंपयलें. वेऱ्या प्रगती हायस्कूल सुरू करून तिणें शिक्षिका म्हणून थोडीं वर्सां काम केलें. तिणें एक स्कूल सुरू केलें, हायस्कूल. खंयसर तें वेऱ्या, अजुनूय तें आसा, गेली जाल्यार पळयात. प्रगती हायस्कूल हें वेऱ्या आसा. थंय ती थोडीं वर्सां शिक्षिका म्हळ्यार टिचर म्हणून रावली, टिचर जाली. टिचरीचें काम तिणें केलें. थंय तिणें ज्या भुरग्यांच्या शिकपान खंड पडिल्लो तांकां 2 वर्सांचो कोर्स करून SSC जावपाची संद मेळोवन दिली. ज्या भुरग्यांचें शिक्षण बंद पडिल्लें, खंड पडिल्लो म्हणल्यार तेंच्यांनी सोडलेलें, तांकां SSC जावपाची तिणें संद करून दिली, मेळोवन दिली. शिक्षणीक मळार तिचें काम पळोवन ऑगस्ट 1975 वर्सा म्हापसा सारस्वत विद्यालयांत तिची मुख्याध्यापिका म्हणून नेमणूक जाली. एक बरी शिक्षिका हें पळयलें आनी तिका म्हापसा, वेऱ्यासून म्हापसा तुमकां खबर आसा न्ही सगळ्यांक, थंय सारस्वत विद्यालय आसा. हायर सेकंडरी आतां त्या स्कुलान चालू केल्यात. तुमी हें नांव आयकलां आसतलें, सारस्वत. त्या स्कुलान ती मुख्याध्यापिका जाली. मुख्याध्यापिका म्हणून तिची थंय नेमणूक केली. म्हापशा तिणें एक महिला मंडळ स्थापन करून ताच्या पालवान बालवाडी चलोवप, भुरग्यांक खाणां करून दिवप, म्हशी पोसप, पापड करप असले खुबशे धंदे सुरू करून दिले. ती मुख्याध्यापिकेचें काम करूनच वगैरे रावंक ना, तर तिणें बायलांची उदरगत करपाक बायलांक लागून जायते स्किमी हें केल्यो, फुडें काडल्यो. बालवाडी, भुरग्यांक खाणां करून दिवपाची, म्हशी पोसपाचे असले धंदे सुरू करून तिणें बायलांक दिले. आनी ही बायल 1 जून 1978 दिसा मुंबय वतना वाटेर मोटारीक अपघात जावन तिका थंयच मरण आयलें. एक दीस ती मुंबय वताली तेन्ना तिच्या मोटारीक अपघात म्हळ्यार एक्सिडेंट जालो आनी ही बायल मित्रा बीर, एक व्हडली नामनेची बायल, सुटके झुजारी तशीच समाज सेविका, मुख्याध्यापिका, ही एक बायल इतलें नामना मेळिल्ली 1 जुनाक ह्या संवसाराक सोडून गेली. त्या वेळार गोंयचे सगळे लोक तिका चुरचुरले. सगळ्यांक वायट दिसलें. सगळ्यां खातीर ही वावुरताली बायल, सगळ्यांचे वळखीची आशिल्ली बायलांची. तर तांकां जेन्ना हें खबर कळ्ळी तेन्ना वायट दिसलें, ते लोक चुरचुरले. मित्रा बीर आतां ह्या संवसारान ना, आतां ती ना, पूण लोक तिका केन्नाच विसरचे नात. लोक विसरचे ना अशें तिणें काम करून दवरलां. त्या कामा वरवीं तिचो लोक सदांच उगडास काडटले. तिणें आमच्या गोंयचें नांव वयर काडलें. बायलो लेगीत व्हडलें काम करूंक शकतात हें तिणें दाखोवन दिलें. आमच्या गोंयाक प्रसिद्धी मेळोवन दिली. तशेंच बायलांनी घरान बसून रावंक जाय अशें ना, बायलांकूय काम करूंक जाता, बायलांकूय पयशे कमावंक जाता हें मित्रा बीर हे बायलेन दाखोवन दिलें. तर हो पाठ वाचात आनी कठीण उतरां आसा ती शिकात. देव बरें करूं.